एसटी भाव भयणा तुम्ही पळयता आसतले मेडशे सरकारान मेडशे येयल्ले आसा आनी प्रत्येक वेळा तेंच्यांनी जे एश्युरन्स आसा जे डिमांड्स आसा हे दिल्ले तेजे नंतर विधानसभेन रेजोल्युशन पास जालें रेजोल्युशन घेतलें आनी खुबशीं आश्वासनां जी आमकां असेंब्लीन दिल्लीं एश्युरन्सीस जे दिल्ले तेजे फुडें कांयच जाल्लें ना तुमी पळयता खंयच्याय बाबतींत जेन्ना आमी डिमांड करता जे एश्युरन्स ऑन फ्लोर ऑफ हावस दिवपाचे आसता ते बेगांचे बेगीन पालन करपाक जाय पण गेले ते 6 म्हयने जाले 6 म्हयन्या नंतर वचून रिजल्ट झिरो आसा डिलिमिटेशन करपाचो हो जो प्रोसेस आसा तो चालू पासून जाल्लो ना आतां तुमी पळयता आसतले बाकीच्या जे स्टेटींनी जावं ती जम्मू एंड काश्मीर जावं ती अरुणाचल प्रदेश जावं ते नागालँड ह्या स्टेटींनी एक ऑर्डिनन्स हाडून जे कॅबिनेटान अप्रुवल दिवन ते खंय ना खंय डिलिमिटेशन जे डिफरंट डिलिमिटेशन आसा कमिशन बसयलें आनी ते फुडलो तो कमिशनाचो प्रोसेस आसा तो चालू जालो पण गोंयांत जो डिमांड आसा तो आजून पर्यंत फुलफील जाल्लो ना तशेंच जेन्ना तुमी पळयता आसतले हेच्या पयलू विधानसभेन सांगलेलें की ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरता आनी हो डिमांड जो आसा तो फुलफील करून दिता म्हणून पण हो फुलफील करून दिता तो डिमांड सोड केन्ना ऑल पार्टी डेलिगेशनूय पावना थंय आनी फुडें म्हाका खबर ना कित्याक लागून पावना काय ते आमच्या एसटी भावान तो जो रायट आसा तो रायट दिवपाक सोदना काय कितें हो एक व्हडलो प्रश्नचिन्न पडटा आनी ह्याच हेकाच लागून आमी एज अ प्रोटेस्ट म्हणून आयज हांगा येयल्ले आसा की एवरी टायम अशें जाता की असेंब्लीन आमी आश्वासन घेता आश्वासन थंय येता पण फुडें तेजो पालन कांयच जायना आतां वॉकींग भितर उरतलो असोच हांव भितर वयतलो हो सिंबॉलीक आसा आनी तुमकां सांगपाक सोदता जो एसटी लिडर आसलो जो ट्रायबल लिडर बिरसा मुंडा हेणेन एक उलो मारलेलो त्या टायमार की जे आमचो जमीन आसा जे आमचे जंगल आसा जे आमचे उदक आसा हें राखपाक जाय आयज तोच क्षण येयल्लो आसा हांव एक उलो मारूंक सोदता सगळ्या लोकांक आनी गोंयांनी तोच आयज सद्याक गरज आसा ती म्हणजे उदक आमचो जागो आनी आमची जंगलां ही राखपाची गरज आसा नाल्यार ही जंगलां उदक आनी जो जागो आसा हो काबार जातलो आनी तो डिस्ट्राक्ट जायत आसा आयज असोय हें आसपाक शकता बीजेपी सरकाराचो की तांकां खंय ना खंय ह्या जे एसटी कम्युनिटीचे जागे आसा एसटी कम्युनिटीचे जे हें आसा जंगलां आसा ही खंय ना खंय हडपुपाक जाय होय हें आसपाक शकता आनी तेकाच लागून ते जे रिजर्वेशन एसटी रिजर्वेशन आसा जावं डिलिमिटेशन आसा तें करपाक सोदना आनी फाल्यां हेंय सांगपाक सोदता तुमकां फाल्यां समज अशी मायग्रेशन जायत रावले भितूर लोक येत रावले त्याच कम्युनिटी जे कॉन्स्टिट्युन्सीन लोक येत रावले पॉप्युलेशन वाडटलें जेन्ना डिलिमिटेशन करतले तेन्ना जी पॉप्युलेशन एसटीचें आसा तें कमी जातलें आनी त्या कारणाक लागून फाल्यां अशें म्हणटाले की थंय एसटीचें पॉप्युलेशन खूब कमी आसा तेका लागून आमी रिजर्वेशन दिवपाक शकना होय आसपाक शकता कारण आयज जे जशें फुडें फुडें व्हरता तितून कितें ना कितें एक मतीन घालून कितें ना कितें करपाक सोदता हो आमकां तरी दिसता आनी बीजेपी सरकारान हांव एक डिमांड करता जो सीएमाक फाल्यां प्रायम मिनिस्टर येता प्रायम मिनिस्टराक तेणें डिमांड घालचो हो आनी हो बेगांच्या बेगान क्लियर करचो आनी जे प्रायम मिनिस्टरा कडेन आसा जे कॅबिनेट अप्रुवल घेवपाक शकता ते कॅबिनेट अप्रुवल घेवन डिलिमिटेशन जो प्रोसेस आसा तो सुरवात करची पियुष बाब तुमी आतां एसटी खातीर हांगासर अशें येयला पूण आमी असेंब्लीनूच पळयता की एक एसटी लिडर दुसऱ्या एसटी लिडराचेर हांगासर एलिगेशन्स घालता पळय ते तेंचे इंटरनल कितें आसा ते तुमी तांकां सारकें विचारपाक शकतले कारण जे तुमी पळयता आसतले आयज जे करप्शन वाडलेलें आसा करप्शन खंय तकलेच्या वयर पावल्लें आसा तेन्ना खंय ना कोण उलोवपाक लागता आनी जे तेंचे इंटरनल कितें
आणि तेजेर आमी उलयतले खुबशे आनीक जे जागे काबार करपाक आमचे जमनी काबार करपाक आमकां गोंयकारांक काबार करपाक जो शर्यत बीजेपीन हें केला तो आमी विधानसभेत आतां उलयतले आनी तो सारको एक्सपोज करतले कित्याक अशें जाल्लें आसा प्रत्येक टीसीपी मिनिस्टर आतां प्रत्येकदां ते काबार करून म्हणून सोदता आनी गोंयकारांचो जो शय केल्लो आसा गोंयकारांक फुडें सरपाक दिना तकली वयर काडपाकूच दिना आनी तेकाच लागून आरजीपी फुडें चल्लेले आसा आरजीपी उबी रावतली गोंयकारां वांगडा आनी गोंयकारां वांगडा झुजतली. पूण हे रिझर्वेशन जाले जाल्यार जागे कशे वाटावतले काय म्हणटा रिझर्वेशन जाले म्हटल्यार डिलिमिटेशन जेन्ना आसता जे एसटी कम्युनिटीचे डिलिमिटेशन जातले लोक कितले आसा ती संख्या जातली आनी तांकां फाल्यां जे दुसरे म्हणजे जे एसटी विलेजीस आयज अजून पासून नोटिफाय जाल्ले ना हें सगळ्यांक खबर आसा. आतां सगळे कित्याक उगी आसा एसटी विलेजीस नोटिफाय जावपाक जाय तेंचे दोंगर कितले आसा शेतां कितली आसा भाटां कितली आसा जेन्ना ती नोटिफाय जाता तेन्ना तें विकपाक मेळना हेंय खबर हें आसा आनी तेकाच लागून हो बीजेपी सरकार तांकां रिजर्वेशन दिवपाक सोदना एसटी जी विलेजीस खंयच्यो आसा ती डिमार्क करपाक सोदना सो हितून व्हडलो हें आसा आनी खंय ना खंय दिल्ली लॉबी ही फूल इनवॉल्व आसा. ओके विरेश बाकीचे एसटी लिडर आसात हेचे वावरतात ते तुमच्या फाटल्यान आसात आरजीपी बरोबर सगळे जे एसटी लिडर आसा आतां थंय एसटी लिडर असले सगळे जाण आसा एकटे आसा आनी ते दिसतले कित्याक सगळ्यांकूच जाय की एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाल्ले आनी जे एसटी खातीर रायट आसा तो मेळल्लो तशेंच बाकीच्या समाजाचे पासून आमी जे रायट मेळोवपाक जाय तेवूय आमी फुडाराक घेतले आनी तेवूय आमी हायलायट करून आमकां गोंयकारांक जे रायट मेळोवपाक जाय मेरशे मेरेन आसले तुमच्या बरोबर ते हय मेळशे बरोबर ST community had warned the government that they will not vote in the Lok Sabha election if they not get a reservation. So, तुम्ही त्यांना सपोर्ट करतले डायरेक्ट? पळय वोटींग करपाचें ना आयज कितें जालां अशें बीजेपीकूय जाय की जे लोक आसा तेंगेली वोटींग करची न्हू म्हणून आनी हें खरें म्हटल्यार ते तकलेन घातलेलें आसा वोटींग करिना जाल्यार परत बीजेपी येतले हें क्लियर कट आसा कारण आयज कितें करपाक जाय ऑपोजिशन वोट करपाक जाय तेंच्यान समज हें आसना हो म्हाजो हें आसा तांकां रिक्वेस्ट आसा पण वोटींग करनासतना रावले जाल्यार सेम जातलें की बीजेपी चान्स पडटलो आनी तांकां जाय तशें वोटींग पडटली तेंची कितें आसा ती पडटली आयज मायग्रंट वोटींग तुमी पळयता आसतलें तें तांकां पडटली आनी ते आपणाक जाय तशें सादितले पण हांव मागता तेंचे कडेन की असो डिसिजन घेवना कित्याक डेमोक्रेटीक आमकां रायट दिल्लो आयज हांव निवडून येयला वोट मारला म्हणून हांव विधानसभेन आयज प्रश्न घेवपाक शकता एसटीच्या बाबतींत जावं खंयच्याय बाबतींत आमी ते प्रश्न घेवपाक शकता आनी तेन्ना खंय ना खंय चेंजीस जावपाक शकता जेन्ना थंय आमी तें मांडलें जाल्यार सो हें मॅसेज कितें आसा की आमी अशें डिसिजन रॉंग घेवपाक जायना की वोटींग करपाची ना आनी हो डेमोक्रेटीक रायट आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमकां रायट दिल्लो आसा आनी हो रायट आमी पालन करता. तुमकां आतां भितर सोडना जाल्यार कितें करतलो बिरे आतां भितर जर तुमकां सोडना अशें जाल्यार कितें करतले? भितूर सोडना म्हटल्यार आय एम अ लेजिस्लेटर भितूर सोडना लोक हांव कितें आसा तें हांव वचून पळयतलो भितूर येयना नाल्यार ती क्लियर कट कळटा की जे आमकां डेमोक्रेटीक रायट दिल्लो आसा आयज लेजिस्लेटर म्हणून म्हाका रायट दिल्लो आसा तो म्हाकाय पालन करपाक दिना म्हणून. ओके थँक्यू. सर कशें केलं प्रेमीनता राकेश साइड में खड़ा हूं मैं प्रणय बस डायरेक्ट जा आपणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आम्ही
आणि कलेक्टर किती करता आपण आमची तू माणसाला रिपोर्ट घेतला तो रिपोर्ट घेतल्याशिवाय भितर धाडना तो बीन लेजिस्लेटराक बाकीच्यांक तर दुसरे भशेन असो लेजिस्लेटराक बसून कॉल करून रिपोर्ट घेवचो पडटा आनी त्याच्याच फुडें धाडटा Gracias.